चेतन बाबा, आज तुवें वो क्लिनीक ओपन केला तुज्या गांवांत. ह्या क्लिनिका बद्दल मातशी एक थोडीशी म्हायती दिया की कशा तरेन सोय सुविधा आसतली, कितें आसतलें आनी कशा तरेन डॉक्टर आहा कितें. सगळ्या पयलीं गोंयकारांक आनी सगळ्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या जनतेक म्हाजो नमस्कार. आज जे हे क्लिनीक आज ओपन केला हाची सुविधा म्हटल्यार हाची सुविधा एक आसतली की ही जी क्लिनीक ओपन जाला हे क्लिनीक आमी ओपन करपाचें कारण म्हटल्यार की लोकांक फ्री जे बारीक बारीक इश्यूज आसा, जे जोर येता जावं तांचे ब्लड टेस्टिंग जावपाक जाय, तांचे डायबिटीज चॅकअप जावपाक जाय, ताच्या उपरांत बारीक बारीक सुविधा, ताच्या उपरांत ताचे प्रेशर, हे पयलीं आमी स्टार्ट केला. स्टेप बाय स्टेप आमचे फुडले इक्विपमेंट येतले, ताच्या भितर आमी फुडें आनीक तेच्या परस हेवी आमी जे कितें जावपाक जाय ते आमी हेतून क्लिनिकान दितले. हाचो पयल्यांचो लाभ जो आसा पळय हो ह्या सर्व सामान्य सालिगांवच्या गोंयकारांनी, सालिगांवच्या लोकांनी घेवपाक जाय. आयज हो क्लिनीक चालू करपाचो म्हणजे मेन उद्देश कितें? गांवांत अशें की गव्हर्मेंटाचे क्लिनीक ना अशें कितें आहा? पळयात, बेसीक कशें आसा क्लिनीक ओपन करपाचें एक हें म्हटल्यार क्लिनीक हे गांवांत जावं खंय आसा, डॉक्टर येता डॉक्टर येना, पण आमचे कडेन हांगासर डॉक्टर जे आसा पळय ते मंडे टू सॅटर्डे आसतले. सकाळी जे 9 वरांचेर डॉक्टर्स येतले ते 1 पर्यंत आनी 3 ते सांजची 6 पर्यंत हे डॉक्टर्स हांगासर अवेलेबल आसतले. आनी डॉक्टर्स असल्या कारणान जी गांवची जी आमच्या गांवचीच म्हणनाका सरावंडींग एरिया जावं नेरूल म्हण, ताच्या भितर आमची वेऱ्या म्हण, ताच्या भितर पिलेन म्हण, सालिगांव, सांगोळडा ही सगळी एरिया आयली भितर. तांकां हो ट्रिटमेंट जो जातलो पळय हांगासर जे आमचे बेसीक जे आसा पळय हो फ्री ऑफ कॉस्ट जातलो ट्रिटमेंट. आनी ही घालपाचो मेन मुद्दो म्हटल्यार कितें की गोंयांक आमच्या गोंयान ही जी फ्री हे आसा पळय ती खंयच मेळनासली. आनी हेल्थ क्लिनीक आसा पण हेल्थ क्लिनीक तितून डॉक्टर येता ना येना, डॉक्टराक रावचें पडटा, रावन रावन परत वचचें पडटा, तांकां मागीर प्रायवेटानूय वयचें पडटा, ते जावपाक जायना. म्हणून ही आमी डॉक्टराची जी टीम्स आसा आनी डॉक्टर्स जे आसा हे हांगा आमी अवेलेबल करून दवरलेले आसा. हांगा जेन्ना डॉक्टर आतां चॅकअप वगैरे सगळें करतलो जाल्यार आतां आमी पळयलां की एक न्यूज व्हायरल जाताली की गव्हर्मेंटाच्या हितून सोय सुविधा सारकी मेळना, खंय ना खंय लायन लावची पडटा टॅबलेटी खातीर. टॅबलेट थोड्यो आसता थोड्यो आसना. सो तुमच्या तर्फे तुमी स्वता अवेलेबल करून दितले टॅबलेट्स कशें? येस, आमी जी वखदां आसा पळय टॅबलेटीज आसता पळय ते आमी हांगा अवेलेबल करून दितले. आनी अवेलेबल करूनच न्ही जी बारीक बारीक थिंग्स ते हांगाच्यान वचचें पडटा खंय सायडीक खंय तरी डॉक्टरा कडेन. आनी जेन्ना डॉक्टरा कडेन वयचें पडटा पळय तेन्ना थंय खंय ना खंय तरी 400-500 रुपया थंयसर तुमकां दिवचे पडटा. ते खंय तरी हांगासर सेव जातले आनी गोंयकारांक बरी सुविधा मेळटली. बरें प्रोविजन जे केला पळय हे जे आसा पळय हे आमी 4 वर्सां पयलीं जे आसा पळय हे आमी दिल्ली वचून पळयल्ले, दिल्लीचो मॉडेल पळयल्लो, जे फ्री हेल्थ क्लिनीक जे थंयचे मोहल्ला क्लिनीक आमी पळयल्ले पळय तेच आमी विजन घेवन आयज गोंयानूय हे स्टार्ट करपाक चिंतला. आयज गोंयान गोंयकारांक कितें जाय? गोंयकारांक जाय म्हणटा ते उदक, लायट आनी आमचें एज्युकेशन आनी हेल्थ, हे 4 वस्तू जायो. ह्यो 4 वस्तू जर तुमी गव्हर्मेंटा कडेन मागूंक गेले जायत जाल्यार ह्यो खंय तरी तुमकां डिनाय केल्यो वता, ह्यो वस्तू मेळना. सो ह्या गजाली खातीर खंय तरी आज हे चेंजीस घडोवपा खातीर आनी जावपा खातीर त्या खातीर आज आमी हे सगळे जे प्रोविजन जे केला पळय हे इतल्याच गजालीक केला की सर्वसामान्य गोंयकारांक आनी जनतेक बरी सुविधा मेळची आनी बरे हेल्थ क्लिनीक चलचे आनी तेंच्यांनी हेजो लाभ घेवचो, ह्याच मुद्द्याचेर आमी फुडें चल्ला. नमस्कार. आयज एक बरी गोष्ट जाल्ली आहा की आमच्यातलो एक टॅक्सीकार भाव आयज राजकीय जी आपली पावल चडटा तितून आमी खुशी आहात. आनी इज चेतन कामत जो आहा तो आमकां सगळ्यांक एक इन्स्पिरेशन गो, कित्याक आमी आमची चळवळ गेली 10 वर्सां वांगडाच झगडटाले, चळवळ करताले आनी हो चळवळींच्यान येयल्लो मनीस आहा. आनी आयज तो राजकीय आपली घडामोडी फुडें काडटा. आनी जसो आमी ताका आनी कॉंग्रेच्युलेट म्हणूंक सोदता की तो वायस प्रेसिडेंट जाला गोवा स्टेटीचो आम आदमी पार्टी. आनी आयज तो सालिगांव मतदारसंघाचो एक बरी गोष्ट घेवन येयला की आमचे आरोग्य क्लिनीक म्हणून. सो म्हाका दिसता चेतन जी इतकी वर्सां चळवळी करून येयला, लोकांचे प्रश्न लोकांची घेवन तो आयज सालिगांवकारांकूय सांबाळटलो आनी ताका आयज कॉंग्रेच्युलेट करता आनी हेजे फुडें ताका फुडलें पावल चलपाक एक परबी दिता. थँक्यू. पदाधिकारी आनी पिल्यान गांवांत बाब चेतन कामतान सुरू केल्ल्या
ह्या आमच्या आरोग्य केंद्राच्या उक्तावण सोहळ्याक हाजीर आशिल्ले सगळे आमचे गांव भाव हांगा तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार दिता आनी बेस्ट विशीस दिता आमच्या चेतन बाबाक, जाणें फुडाकार घेवन हेल्था विशीं ह्या गांवांत एक सुविधा प्रोवायड केली. बाब चेतन कामत हो फकत पिल्यान गांवा खातीर वावुरना. हांव मांद्रेच्यान आयला, पेडणे तालुक्याच्यान आयला आनी आमच्या पेडणे तालुक्यात ज्या ज्या वेळाचेर आमच्या टॅक्सीकार भावाचो चळवळ जाता, आंदोलन जाता, त्या त्या वेळाचेर चेतन कामत आपूण स्वताहून हांगसरल्यान आमच्या पेडणे येता. मागीर तो कॉलेज आमचे कोले भाव आसा मोरजेचो, ताणें फास्टींग केल्लें, तो उपासाक बशिल्लो, त्या वेळाचेर तो पावलो. मागीर मध्यंतरी आमच्या मोपा एअरपोर्टाचेर टॅक्सीकार भावांचो खूब व्हडलो इश्यू जाल्लो. दीस रात 24 वरां चेतन कामत थंय पाविल्लो. त्याच बरोबर आमचे गोंयचे बाणावलीचे आमदार, आमचे वेलीचे आमदार ते सुद्दां आमचे पावले. सो आम आदमी पार्टीच्या वतीन जे कार्यकर्ते आसात, जे लोक नेते आसात, लिडर्स आसात, ते फकत आमच्या गांवा पुरते रावनात, ते पुराय गोंया खातीर वावुरतात. ताजें मुर्तिमंत उदाहरण म्हळ्यार चेतन कामत. सो आमच्या पेडणे तालुक्यात ताका सगळे जाण वळखतात एक उलो मारतकच धांवून येवपी मनीस म्हणून. आयज ह्या आरोग्य केंद्रांत आमच्या पक्षान सुरू करून एक देख घालून दिला की आमी फकत इलेक्शनाच्या वेळाचेर येनात. इलेक्शनाक 6 म्हयने आसले, एक वर्स आसले, काय मागीर सगळ्या लोकांची याद येता, अशा विचारान आमी येनात. आमी वर्सभर वावुरतात आनी ताका लागून ह्या आरोग्य केंद्राचें उक्तावण करता आसतना फुडलीं 2 वर्सां तरी इलेक्शन ना, तरी आसतना आमी आमचें कार्य हे सदोदीत चालू आसा लोकां खातीर. आमचे जशें लोकभवन म्हणा कुडतरीचे लिडर आमचे ते बाणावले फ्रेंसीस सर इतलो वावुरता आमदार की तो सगळ्या पासून काम करता. क्रूज बाब आमच्या शेतकार भावा खातीर गोंयकारान आयज शेती सोडला असो व्हडलो बोवाळ जाता. तांकां उदाहरण दिवपा खातीर एक आमदार शेतान फकत ट्रॅक्टर घेवन भोंवना, तर तो आपल्या कामा खातीर लोकांक फुडें काडटा आनी सगळो गांव ताणें शेतकार भावांक घेवन सामको हिरवोगार करून सोडला, 5वी चाल करून सोडला. सो अशा पद्दतीचे काम आमचे आम आदमी पक्षाचे लोक करतात. आम आदमी पक्षा कडेन पयसो ना, पूण मना पासून काम करून कॉमन मनशाक कितें गरजेचें आसा तें दिवपा खातीर वावुरता. आनी ताजें उदाहरण म्हळ्यार हेल्थ. आयज आमकां जर जीएमसीन वचूंक जाय किंवा आनी खंयच्याय केंद्राक हेल्थ सेंटराक वचूंक जाय जावं हॉस्पिटलान वचूंक जाय, एक कॉमन मॅन जेन्ना वता तेन्ना ताका भंय दिसता की म्हाका बरी सुविधा मेळटली काय ना. म्हजे कडेन गॉडफादर नासता, आमच्या साद्या मनशा कडेन गॉडफादर आसना, कोणा कडेन कोणाचो आदार आसना, तो फकत दोतोर जो आसता ताका देव मानता. पूण त्या वेळाचेर जीएमसीन जावं हॉस्पिटलान जावं बरी ट्रिटमेंट मेळची जाल्यार कॉमन मनीस जेन्ना भायर सरता तेन्ना तो देवा कडेन आवडटा की म्हाका कोणी एक वळखीचो मेळ्ळ्या पुरो जो म्हाका बेगिनात बेगीन ट्रिटमेंट करतलो. सो सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार हेल्थ, आरोग्य. आमी आरोग्य धनसंपदा म्हणटा. हेल्थ इज वेल्थ. आमकां ताजेरूच लक्ष केंद्रीत आमच्या आम आदमी पार्टीन केला. दक्षिण गोंयाचो हांगा सगळे भास मातशें आमगे शास्त्रीकारांक खबर आसतली. शास्त्रीकारांगे भास मातशें वेस आवडटा सगळी. सो हांव आयज आमची पार्टी आम आदमी पार्टी भशेन बाब चेतन कामताक शाबासकी दिता की लोकांच्या पासत तेणें हिंगा एक आरोग्य क्लिनीक काडलो. दोतोर आहात आनी नर्स न्हू, नर्स दोगांय हिंगा आम सगळी वयतली आसा, दोतोर आनी नर्स आसतली. टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रिब्युशन. आमची पार्टी आनी आमचो लिडर बाब अरविंद केजरीवालान दिल्लीक एक मॉडल करून दवरलो आनी जेन्ना 2027 इलेक्शन येतले आमी हेच मॉडलाचेर उलयतले. गुड हेल्थ केअर, गुड एड्युकेशन, गुड जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, uninterrupted water supply and uninterrupted electricity. ह्यो 5 वस्तू समज आमच्या लोकांक दिल्यो जाल्यार आनी कांय नाका. ह्यो आमचो सरकार आयज 70 वर्सां लिबरेशन जाल्यार मोर दॅन 75 years जाली. 75 years जाली पूण ह्योच 5 वस्तू आमकां दिवपाक जायना सरकारा कडेन. सो 2027 आमचो जेन्ना सरकार येतलो, वी प्रॉमिस यू दॅट ह्यो 5 वस्तू
आमी तुमकां सगळ्यांक दिवपाक पळयत करतले कित्याक हें जावन आसा आमचें धोरण आमचे पार्टीचें धोरण सगळे लोक देशान उलयला ते भाशेन आनी सर राजेश आमी सगळे पॉलिटिशियन मनीस न्हू आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन आय वर्क एंड आय रन माय फॅमिली बट एक 2012 एक इंडिया एगेन्स्ट करप्शन म्हणून एक आमचो चळवळ जाली त्या टायमाचेर आमी सगळे एकठांय जाले आनी मागीर ती पार्टी जाली आम आदमी पार्टी म्हणून आनी आयज ही आम आदमी पार्टी खबर आसतली सर राजेशान सांगला तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.